And what is the message to the people? आमचे सोशल सर्वीस आमचे काम जे आसा फक्त बर्थडेकूच आमी रावना. बर्थडे म्हणल्यार एक निमित्त आसता कितें काम करून घेवपाक. आपल्या बर्थडे म्हणजे बेगीन जाल्ले जाय आनी आमचे ऑफिसरूय एकदम फास्ट काम करता एक बर्थडे गिफ्ट कशें आमकां दिवपाक. हे खेपे हांवें एक सुद्दां प्रोग्राम दवरुना बर्थडेक. तरी आसतना काल आमी गरीब लोकांक जे वर्सा फुडें आमी वाडटा व्हीलचेअर आसून दी, हियरिंग एड आसून दी, वॉकिंग स्टीक आसून दी, फायनान्शियल एड आसून दी, जेवण आसून दी, आज 100 डस्टबिनां आमी दिला. हांव त्या कार्यक्रमाक गेलो ना सुद्दां कित्याक एक संवय जाल्ली आसा लोकांचे पुर्जे खातीर काम करपाची आनी ती आमी चालूच दवरता. व्हडलेय प्रोजेक्ट आमचे जावपाचे आसा. आज एक्चुली फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसलो, बाब नितीन गडकरी येवपाचो आसलो, पूण आमी तें मातशें पोस्टपोन केलां कित्याक बर्थडेच म्हूण सिग्निफिकंट न्हू. एवरी डे इज सिग्निफिकंट इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द पीपल, इफ यू वॉन्ट टू डू डेव्हलपमेंट. ते फ्लायओवर आमचे टोटल जे आसा काम जाता म्हणल्यार इट इज ऑलमोस्ट 600 crores प्रोजेक्ट आनी तेजें काम एक्चुली सुरू जालां. पूण एक फॉर्मेलिटी ऑफ लेईंग द फावंडेशन स्टोन एक विका भितर 10 दिसां भितर बाब नितीन गडकरी येतले आनी ते जातले. दीस इज फ्रॉम डबोलीम जंक्शन फ्रॉम ग्रेट सेपरेटर अप टील क्विनीनगर. मागीर ताका फेज 2 आसा. फेज 2 केले म्हणटच टोटली द प्रोजेक्ट इज वर्थ 1800 crore वीच माननीय आमचे नितीन गडकरींजी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार जे म्हाजे मागणे प्रमाणे आमकां सँक्शन केला. दुसरे प्रोजेक्ट इन द पायपलायन आमी ह्या दिसांनी फंक्शन करून स्टार्ट करतले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका फेज 3 ऑफ जॉगर्स पार्क सँक्शन केला. एज यू नो इट इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट पार्क. टुडे इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट पार्क इन इंडिया. It is the best park in panchayat areas in the entire country, but I am making it even much better than what it is by adding certain other facets to that, including a closed air-conditioned hall where about 800 people will be able to have functions, have programs and everything. And all this will happen in less than 2 years. Everything is done. Mahila जे थिंगा आमी एक भवन केला थिंगा ऑलरेडी मशीनां आयिल्लीं आसा. ट्रेनिंगूय आमी दितले, स्टिचिंगूय आमी करतले आनी तरेतरेचे प्रोग्राम करतले. तुमकां खबर आसा आतां 15 जानेवारी प्रोग्राम जावपाचो आसा. तो परेड ग्रावंड हांव डेवलप करता कित्याक आख्ख्या मुरमुगांव तालुका बरो परेड ग्रावंड ना. उदक भरता पावसान आनी बरो आनी आतां चड पावस येवपाक लागला. हो आमी हांव जे गेले 2 वर्सां सुमार जे सल्यूट घेता तुमी पयला ऑपोजीट जॉगर्स पार्क केन्ना उदक भरना. So out of MLAD funds, my own funds, which I am entitled as a MLA, I am going to do the ground there. तेजेंय काम सुरू जावपाचें आसा. We are drawing up the plan. Once Komdad approves among the 3 proposals, mutually we agree, तेंय काम स्टार्ट जातले. फ्लिंटस्टोन जे आसा सकला कडेन ऑपोजीट सातेरी टेम्पल, that is going to be one of the best projects in my constituency. If you say your park itself is a wow factor, which that will be double wowing. And it is really going to be a classy project. तेजे डिटेल्स हांव आतां दिना. एकूच हे एक सिग्नल कशें वर्क डेव्हलपमेंट एंड पिपल्स कन्सर्न एंड इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ ऑफ द पीपल including looking after the poor is a habit for us in Dabolim. For me, for my karyakartas, for my office staff, for people who work alongside me. Even here in New Wade, ब्रिज येता. ब्रिजी काम सुरू जाल्लें पूण सायडीन ते कोसळ्ळे म्हूण ते मातशें डिले जाल्ले. आतां ते सुरू करपाचें आसा. विदीन 6 months दॅट ब्रिज ऑल्सो वील बी रेडी. सायडीन तुमी टॉयलेट पळयला, डिलेबेटेड टॉयलेट आहा तो थिंगा ब्रिजी सायडी तो आमी शिफ्ट करता. एक नवीन टॉयलेट ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आसा, जिसुडान आमकां दिल्ले आसा आनी तेंय काम सुरू जालें म्हणटच न्यू वाडेय कितें ना कितें बऱ्यांतले बरें लोकांक दिसतलें. हे भाशेन आमचे अनेक कार्यक्रम आसा. हांवें सांगलें आतां वेळ आसपाना कित्याक म्हाका मातशें एसेंब्लीकूय पावपा जाय. इतलेंच सांगता आमकां दाबोलीम फर्स्ट आमकां एक नांव दिल्लें गेलां. पार्टीचे कार्यक्रम आसून दी आमी नंबर 1, डेव्हलपमेंटा बाबतीन आसून दी आमी 1, लोकांक स्किम्यो दिवपा आसून दी आमी नंबर 1, लोकांक खंयचे अन्य वेळा प्रसंग येता तेन्ना पावपाक आमी नंबर 1 केला. म्हाका याद आसा लास्ट टायम एकदां सायक्लोन येयलो तेन्ना खंयची गव्हर्मेंट एजन्सी पावना. आमी स्वताचे आमचे कार्यकर्त्यांनी काम करून प्रायवेट मशिनार हाडून सगळें क्लियर केलें. एअरकोडे पावर रिस्टोर करपाक 7 दीस लागले. आमी 1 वा 1.5 दिसा भितर पावरूय सुद्दां रिस्टोर केलो, वायर हाडून दिले, कितें जाय तें सामान दिलें. सो इट इज डिफरंट वर्किंग इन Dabolim.
which I want to increase the momentum of serving the people. Because today we are living in a different age. People expect a lot. We have to live up to that expectation. Otherwise we are not fit to lead the people. असे माझे चिंतप आसा. आज इतले व्हडले संख्येन लोक येयला ते पळोवन माझे वाडदिवसाक तुम्ही पळयला तुमच्या दोळ्यांनी सांजे हे कंटिन्यू जाता. इनफॅक्ट राती 12 कंटिन्यू. पीपल वे देर टिल 2:30 in the morning. Thereafter it has continued. So it shows the love of the people. That is what sustains me. If you look at me, you will say you have not slept, you may be feeling tired. No, I am with more energy. It's the energy of the people. And people's energy is God's energy. That is what I believe. This is with the blessing of God Almighty. देवाचे आशीर्वाद आसा म्हूण आमी फुडें वचपाक शकता हें आमी सगळ्यांनी चिंतपाक. थँक्यू सर.